1972 पहिलीची घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान 3 सर्क्युलर काढल्यात. हे स्ट्रक्चर हे लिगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचें घर ज्याचे ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेलें आसा आनी घर नंबर ताका म्हाजें घर म्हाज्या नांवाचेर रिकॉर्डेड जर आसत जाल्यार ताका हें घर लिगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटलें. इधर तें रेजिडेन्शियल हावस किंवा तें कमर्शियल स्ट्रक्चर हे जरी असलें जाल्यार ताका तें लिगल म्हणून ही पयली फावटी सर्टिफिकेट इश्यू जातली. आयज पर्यंत हावस टॅक्साच्या शिवाय ताच्या कडेन वेगळी कसलीच डॉक्युमेंट नासले. द सेम थिंग सर्क्युलर इज इशुईंग बाय द डायरेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया आनी हांगासर म्युनिसिपल एरियेत सुद्दां DMA म्हणजे CO ऑफ पर्टिक्युलर म्युनिसिपालिटी वील से द सेम थिंग. ओके, ताणें जें आसा पळय न्ही हें बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाउट डॉक्युमेंट द सर्टिफिकेट एंड इशूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर हियर बाय द स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग इज अ लिगल स्ट्रक्चर एंड इट इज असेस फॉर. ही सर्टिफिकेट प्रत्येक म्युनिसिपालिटीचो CO जो आहा पळय न्ही तो इश्यू करतलो. आमी लोकांक इतकें इजी करून दिल्लें आसा की तांच्यांनी प्रिस्क्रायब फॉर्मान एप्लिकेशन सुद्दां कशें दिवपाचें. ओके, हेंय ठरयलां. डेप्युटी कलेक्टराक कशें दिवपाचें, COक कशें दिवपाचें आनी पंचायत सेक्रेटरीक कशें दिवपाचें. म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की गोंय राज्यांत पयलेच फावटी अशा पद्दतीन आमी हो म्हणजे इट इज बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन इशूड अर्लियर. ओके, आमी क्लॅरिफिकेशन्स इशू करता की गांवांतले 72च्या पयलींचें जें घर जें इररिस्पेक्टीव ऑफ द हूज लँड इट इज, आलवारा लँडाचेर जरी घर आसलें 72च्या पयलींचें जाल्यार ताका ती सेटलमेंट प्रॉपर्टी म्हणून सर्टिफिकेट इशू जातली ताज्या नांवान. This is not for the ownership title, this is for the settlement title and legal for the structure. गोंयांत 3रो जिल्लो जातलो. कॅबिनेट बसकेत तशी मंजुरी दिल्या. धारबांदोडा, सांगे, केपें, काणकोणचो 3ऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव जातलो. 3ऱ्या जिल्ह्याचे मुख्यालय केपें तालुक्याच्या कुडचड्यात येतले. फोंडा, साश्टी आनी मुरगांव दक्षिण गोंय जिल्ह्यात आसतले. नव्या जिल्ह्याचे नाव अजून थारायल्लें ना. जेन्ना आमी ही 3rd डिस्ट्रिक्ट म्हणटा जी नवी डिस्ट्रिक्ट जावपाची आसा हितून 28% जे पॉप्युलेशन आसा ते ST पॉप्युलेशन आसात. जाणे करून सेंटराच्यो कितल्योश्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी फंड्स हे ह्या डिस्ट्रिक्टाक मेळपाक शकता. ह्या 3rd डिस्ट्रिक्टाचो हेतूच हो आशिल्लो की 3री डिस्ट्रिक्ट करून आतां थंयसर जाय तसो फंड जावं स्किम्स ह्यो पावपाक शकता. सद्या चीफ सेक्रेटरी खाला एक समिती फॉर्म जातली आनी ह्या 3rd डिस्ट्रिक्टाचे फुडले जे प्रोसेस आसा ते ह्या कमिटी अंडर चालू जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.